लेगीत बुधवारी राती साधारणशी 8:15 8:30 टायमार तो अभ्यास करता थंयसून उठून तो भायर रोड क्रॉस करून आपल्या घरा कुशीकूच उठून सायडीक चल्लो तिथे तेका घोणस तो चाबलो तो भायर धांवून येयलो रस्त्यार तो घोणसूय त्याच्या बरोबर म्हणजे तो रस्त्यार 2 मिटर 3 मिटर येयलो तेका फाफुडला पांय आनी गेलो तो म्हटल्यार घरान वयता म्हणून आईक सांगपाक लागलो आपल्या की अशें जाल्यार आपलो सोरोप चाव लागेल आनी आपलो जगपाचो ना आतां आनी म्हटल्यार तो सामको बेशुद्ध जालो बेशुद्ध जातकूच तेका बेगीन इमिजिएटली तेंच्यांनी गाडयेन घालून सब सेंटराचेर व्हेलो ती व्हरतकूच ते दोतोरांनी ताका मातसो तापयलें सादारणशी 1 वर मातसो ट्रिटमेंट कितें दिली ते आनी तो जायना म्हणून सांगता तें हें आतां कमी सुदारणां जायना ते पूण तेंच्यांनी शिफ्ट आजिलाक केलो ताका तिसून आजिलान सादारणशें ताका 2:15 तेंच्यांनी तिसरूय तेंचें बरें जायना जालें कितें तेंच्यांनी परत बांबोळे व्हरचो पडटलो आनी तेंच्यांनी ताका बांबोळे धाडलो आतां 2:45 सुमार ते बांबोळे पावले काल फूल दिसभर तेजो ट्रिटमेंट चालू आसलो आनी सादारणसो 4:45 सुमार तो एक्सपायर जालो आनी अशें खंय खंय झाडां बी वाडल्यात अशें कितें एक्चुली आमी आतां दसऱ्याच्या दिसांनी बुश कटींग केल्लें आहा क्लिनींग केलें पूण कितें जाता की सादारणशे थोडे लोक अशे आसा आतां हेंच्याच घरा समोर पळोवंक जाल्यार खंयची ती प्रॉपर्टी आसा जाल्यार ती क्लीन करतना मातशे त्रास जाता की पंचायतीक आपल्या भाटांतली तुमी क्लीन करूं नाका हें प्रॉब्लेम हांगें जाता आनी लोक सजमना थोडे लोक कितें करतात की आपली पोरणी गाडी आहा ती हाडून थंयच थंयता आतां त्या वाड्यार पळोवंक जाल्यार एक रोडूय आमचो थंय आशीर आसा आनी सगळे वाड्यार थंय त्या गाडयो तांकां सांगलें आमी कितले थोडे भर ते घेवं नाकात जाल्यार कितें मटेरियल तें कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आहा तें तुमी सोमतेच क्लीन करा पूण कितें आसता गांवचे वॉर्ड मेंबरूय दिसा वॉर्ड मेंबर सांगून हांव थकला थंय जाल्यार ते लोकूय आयकनात आनी आयज हे इन्सिडंट जातकूच मागीर अख्ख्या गांवाक दुख्ख जाता आनी आयज आतां हांव वचोन थंयसर येयला म्हळ्यार पूण अशी कंडिशन सामकी ती इतली लोक भुरगो जो सायन्सांत शिकता ते इस्कोलांतली भुरगीं कॉलेजी भुरगीं सगळे आयज आनी एक शोकाकूळ हो एक थंयसर हें जाल्लो वातावरण जाल्लें आसता आनी एक बरें दिसना की लोकांनी आपआपले तरी घरात कुशीक नितळ करचें ती पंचायतीन नितळ करतली हेचेरूय तो ना पण नाल्यार पंचायतीन नितळ करपाक दिवपाक जाय की सादारण पंचायत नितळ करपाक येतात आतां आमी दसऱ्याकूच केला नितळ त्या वाड्यार म्हळ्यार पटून आतां इन्सिडंट जालो आनी कितें म्हणजे मागीर पंचायतीकूय वायट दिसता की पंचायतीक कॅर घेना काय घेना हें लोकांचें मत जाता पूण पंचायत आपलें काम करीत आसता लोकांनी पंचायतीक सहमत हें करपाक जाय न्हू तेंचेर ताका दिवपाक जाय